मंदिरां सुंग्या गितां गावनातूं तुका हसिता आमची तुवे वतुल्या सर्दिन्या पासून वेलखां भेटयता दिनवाशी काळजा बापय मोगाळ तूं आमचो जावूं राखताय आमकां सदांच मोगाळ सुखा दुखा दिवन आमकां जाताय आमचो बळवो सांबाळना संतोषान सोम्या मंदिरां सोम्या गितां गावन मधुर तुका हसिता आमची तुवे वतुल्या सर्दिन्या पासून वेलखां भेटयता दिनवाशी काळजा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो तुमच्या सोवे असो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या वांजेलांत जेजू सांगता आमचे थंय 2 स्टँडर्ड आसो नसो म्हणून आनी जेजू बरो दाखलो दिता ना समजण येनातल्या भुरग्यांच्या खेळा बरी म्हणून भुरग्यांक तुमी मरणाची रीत कर्ण रडा म्हळ्यार ती रडनात कित्याक तांकां दूख म्हळ्यार कितें कळीत ना आनी तशेंच काजाराचे ड्रेस घालून तुमी नासा म्हळ्यार तांकां कळना अशे 2 रितीचे आमचे थंय आसा मनशां थंय सदस्यां थंय फारिजेवां थंय म्हूण तो दाखोवन दिता त्या देखून आमचे थंय 2 स्टँडर्ड आसोंक नजो बागार निस्वार्थी सेवा आसा जाय म्हणून जेजू आमकां सांगता त्या दाळा मात्र देवाचें उतर समजोवंक आनी हेरांचें बरेंपण समजोवंक आमकां बरें जाता. तर आयच्या दिसा ह्या बोयसाच्या बलिदानांत आमी देवाचें उतर समजोवंक आनी हेरां थंय बरेंपण पळोवंक जाय अशी कृपा आनी बोळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागया. पदकांची दूख धरून सांगता मागया हांव पदकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे अवसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगेन सदां संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूळट कर सोमिया काकूळट कर Krista kakuut कर Krista kakuut कर सोमिया kakuut कर सोमिया kakuut कर. प्रार्थोया. देवा सर वस्तूंच्या रचणारा आनी सांबाळणारा आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें बक्षणे जोडूंक आमकां फोव कर हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. São Paulo
करीत घरांक बरयल्ल्या पयल्या पात्रांतलें वसाप. भाव भयणीनो, सर देण्या प्रास चड वर्तें देणें जोडूंक तुमी आतूर जाया. सगळ्यां भितर श्रेश्ठ वाट हांव तुमकां दाखयतां. मनशाच्या आनी देवदूतांच्या सर भासांनी उलोवन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत तर जाल्यार हांव आवाज करतलें वाटले बरी, किणकिणतेल्या थाळा बरी. प्रवाद करचें देणें म्हाका आसात आनी गुपीत संगतीची परिपूर्ण जानवाय म्हाका आसात. वा एक कडेचो पर्वत अनेक कडेन वसाचें करचें तितलो भावार्थ म्हाका आसात तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव कांयच न्हय. आनी सर म्हजे आस्तबदीक दुर्बळ्यांक पोसूंक म्हूण हांव वांटून दीन आनी म्हजी कूड लेगून उज्यांत लासूंक हांव ओपून दीन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हें कांयच म्हाका उपकारना. मोग सोंसणेक, मोग दयाळ, मोग मोसोर करिना, आपलीच बडाय उलयना, अहंकारान बराना, मोग मर्यादेविने चलना, स्वंत आदाय सोदिना, रागार जायना, उपकार मनांत दवरिना, अन्याय पळोवन संतोष पावना, बागार सत जिखलेलें पळोवन संतोष पावता. मोग सगळें सोंसून व्हरता, सगळें सतमंता, सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता. मोग केदीन सराणा, प्रवादाचें उलोवणें आखेर जातलें, विचित्र भासांनी उलोवचें देणें समाप्त जातलें, जानवायाची देणी नापायस जातालीं. कित्याक आमी जानवाय अपूर्ण आनी आमचे प्रवादी अपूर्ण, पूण संपूर्ण आसा तें आयलेल्या वेळार अपूर्ण आसा तें नाश जातलें. हांव भुरगो आसतना भुरग्या बरी उलयतालो, भुरग्या बरी समजतालो आनी भुरग्या बरी चिंततालो. आतां जाणचो जातात भुरगेपणाचो सर संगती हांवें सोडल्यात. आतां आमकां आरशांतल्यान दिसता तशें गायरें गायरें दिसता, पूण उपरांत आमी मुखामुखी पळयतले. आतां थोडें थोडें मात्र हांव जाणा, पूण उपरांत देव म्हाका वळखता तसोच ताका हांव वळखतलो अशें आसता. भावार्थ, बरवसो आनी मोग ही तीन मात्र बळटात, पूण हांचे मदें मोगच श्रेश्ठ. देवाचे उतार्ये. सरेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक बागी. सरेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक बागी. विणे वाजोवन सरेस्पराक वाकना, 10 सर्यांच्या किन्नारेन ताका संगीत करा. ताच्या मनाक एक नवें गीत गाया. प्रवीण रितीन वाजंत्र वाजोवन ताका नावाडा. सरेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक बागी. सरेस्पराचे उतार खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुवां विश्वासीपणाची. न्यायनितीचो सरेस्परो मोग करता. ताचे विश्वासी जतनेन संवसार सगळो भरला. सरेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक बागी. जी परजा सरेस्परस आपलो देव म्हणून वळखता, जे परजेक आपले दायज करून ताणें विंचल्या ती करीस बागी. जसो तुजेर आमचो विश्वास सरेस्परा, तशी आमचेर देवो तुजी दया. सरेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक बागी. Hallelujah, 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 Hallelujah. तुजी उतरां सुम्या
आत्मो आनी जिवीत ससनीक जिवीत दितात ती उतरां तुजेच लागीं आसात. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. सांलुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. त्यावेळी जेजून म्हळें, तर ह्या काळाच्या मनशांक कोणाक म्हूण हांव सरी करूं? कोणा सारकें ते म्हणयेत? पेंटेंत बसून एकामेकाक उलो करन हे परी सांगतल्या भुरग्यां परी ते म्हणयेत. आमी तुमकां पिर्लूक वाजयली तरी तुमी नासली नान. आमी तुमकां दुखाचीं गितां गायलीं तरी तुमी रडली नान. स्नान दतार जुवां आयलो, ताणें उपास केलो आनी तो वायन पियनातलो. ताका देंवसार लागला म्हूण तुमी म्हळें. मनशा पोतायलो आनी तो खाता आनी पियेता आनी तुमी ताका पळया एक पोटारो वायन पिवनो सुंकागारांचो आनी पातक्यांचो इश्ट म्हणटात. तरी पूण दैवीक जाणटेकाय सूख नातली म्हूण ती पाळटल्या उदेशी रुजू जावन येता. देवाचे उतर वखरी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू ताच्या काळाच्या मनशां विशांत आज उलयता, विशेश जावन जुदेवां विशांत. आनी तो सांगता ह्या काळाच्या मनशांक कोणाक सारी करी हांव म्हणून. म्हळ्यार बूद नातल्या ल्हान भुरग्यांच्या खेळा बरें म्हणून तो सांगता तांकां. कित्याक सांगता गे म्हळ्यार थंयसर भुरगीं खेळ खेळटालीं त्या टायमार दोन रितीचे. आमी पळयता थोडे फाटी ल्हान भुरगीं सांगाता मेळोन काजाराचे खेळ खेळटात थोडे फाटी न्ही गे. एक चेरको नवरो जाता, एक चेडूं बरें करून कापड इल्लें तेणें मेकअप करून व्हंकले बरें जाता आनी ती खेळटात थंयसर. तशेंच त्या काळार भुरगीं खेळटालीं, तांकां सरी करतात. पूण तांकां तें जाणवाय आसा गे ना. काजार म्हळ्यार कितें म्हणून जाणवाय आसा गे ना. त्या देखून तो सांगता आतांच्या लोकांक जाणवाय ना म्हणून. आनी एक ग्रूप थंय दुखांचीं गितां गावन मोरणाची रीत करताले आनी खेळटाले. मोरण अशें म्हणून एकल्याक पेटेन बसून उखलून 4 जाणांनी व्हरचें आनी रडोवन गितां गावन येचीं अशें पेटेंत खेळ खेळटालीं भुरगीं. त्या देखून हे 2 खेळांक तो समा करता आनी म्हणटा त्या भुरग्यांक खरें मोरण कितें म्हूण कळीत आसा गे ना. जाणवाय नातल्या मनशां बरें म्हणून तो सांगोंक आसा येता. कित्याक म्हळ्यार थंय 11चें वाक्य आयचें आपुरबायाचें वाक्य तो सांगता दैवीक जाणटेकाय सूख नातली म्हणून ती पाळतेल्या उदेशी. कोण पाळता देवाचें उतर आनी जाणवाय सूख न्हय म्हणून दाखोवचें कोण ती पाळता आनी ताचे उदेशी जियेता. ते देखून आमकां आज उलो जावन आसा जेजूचो. आमी जाणवाय भरलेली जावंक आनी देवाचें उतर पाळण एक बरी समाजाक एक बरें मार्गदर्शन जाणवाय आसली मनशां म्हूण दाखोवंक. आनी हाका कितें गरज? कोरींतकारांक बरयल्लो बूक आयचें पयलें वाचप आमकां आपुरबायान सांगता मोग गरज म्हणून. आनी वो मोग गरज म्हणून तो कित्याक सांगता गे म्हळ्यार कालचें वाचप तुमी कोरींतकारांक बरयल्लें तुमी तर आयकल्यार थंयसर साबार देणी देवान दिल्यांत ती सगळी इगर्ज माता समुदाय बांदूंक म्हणून तो सांगता. पूण थंयसर इगर्ज मातेंत कोरींतकारांच्या इगर्ज मातेंत समुदायांत वांटे पांट आसले, वेगळासार आसलो, व्याभिचार आसलो, एकामेका थंय झगडें आसलें. आनी एक एकले म्हणटाले आपोस्तलांच्या देण्यांत व्हरतें आनी एकलो म्हणटालो भलायकी दिवचें गूण करची सकत आसा तेंच व्हरतें म्हणून तांचे मदें कॉम्पिटिशन आसलें. पूण हर एक देणी येवची देवा तावन न्हय गे. त्या देखून आज तो सांगता तो चड देण्या प्रास चड व्हरतें देणें तुमी जोडूंक
आतूर जाया म्हळ्यार सर देण्या प्रास वर्तें देण्या जावन आसा मोग म्हणून तो सांगता. सगळे भितर श्रेश्ठ वाट हांव तुमकां दाखयतां. कसली वाट ती? मोग. त्या देखून तो सांगता थोडी मात्र आमी आमच्या जिविताक घेवया. तो थंयसर सांगता तुमचे कडेन सोर भासांनी उलोवची देणी आसोंक पुरो आनी देवाची जाणवाय विवरण दिवचे देणे आसोंक पुरो. पूण मोग नातल्यार, मोग म्हळ्यार देवूच नातल्यार देणे आसो न्हू, देणे दिवच्या देवाकच आमी वळखना जाल्यार कितें फायदो ना. आनी तशेंच हांव सगळें दान धर्म करूंक पुरो आनी ह्या खातीर म्हज्या आस्तबदीक दुर्बळ्यांक दिवंक पुरो. पूण मोग ना जाल्यार दिल्यार म्हणटा हांवें दिल्ल्यान तो बरो जालो म्हणून आमी दिल्यार आनी एक वेळा दिवन तो खंय थँक्यू म्हणना जाल्यार हो कोलो मनीस सायबा हाका एक इतलेशें सयत कितें म्हणटात बरें पडना, एक थँक्यू म्हणून की हाका कळना म्हणून तशें दोनी पंदाकी उलयता आमी. त्या देखून जेजू म्हणटा, सांत पावल म्हणटा मोग आसल्यार तो मोग सोंसणेक तो थँक्यू म्हणो, तो बरो जाल्यारय बरेंच, तो थँक्यू म्हणना जाल्यारय बरेंच, ताणें थँक्यू म्हळ्यारय बरेंच. त्या देखून मोग आसल्यार मोग सोंसणेक दयाळ. त्या देखून ह्या मोगाचे 3 गूण मात्र सांगता हांव चड सांगना. एक जावन आसा मोग निस्वार्थी आनी सॅक्रिफीस करचो. कोण मोगांत आसा जिवितांत तो निस्वार्थी, ताचे कसलेंच कापाट पडना, तो दिता विसरून सोडता. दिल्या मागीर तें म्हजें न्हय, तें दुसऱ्याचें, म्हजी सेवा जाली तितलेंच. त्या देखून पयल्यान पयलें निस्वार्थी मोग करूंक आमी शिकत जाय. त्या दाळा मात्र म्हजें म्हणलें कितेंच आसना, हांकार म्हणलो कितेंच आसना, बागार सगळें देवाचें म्हणलें मनोभाव म्हाका येता, देवान सगळ्यांक दिलां. त्या देखून माने म्हणलो एकलो फुटबॉल प्लेयर, ताच्या लागीं आस्तबदीक मस्त आसा खंय, पूण तो सिंपल वॉच घालता. एक दीस ताचे मोबायल फुटल्ले, मोबायल काणेन तो फ्लायटार येतालो खंय. त्या दाळ एकल्यान विचारलें खंय तूं काय जाल्यार इतलो ग्रेस्त जावन एंत मोबायल यूज करताय म्हणून. तो म्हणलो खंय म्हाका मोबायलाची गरज फकत उलोवंक मात्र, पयशे आसात म्हणून हांव विबाडूंक येवंक ना. म्हज्या गांवांत म्हज्याकी कश्टाचो लोक आसलो, हांवूच कश्टांनी आसलो, म्हाका कोणेंय कुमोग केली आनी हांव व्हड जालो. त्या देखून म्हजी आतां जबाबदारी हेरांक कुमोग करण, हेरांक व्हड करचें म्हणून. त्या देखून आमचें तें आसा म्हणून विबाडच्या बदलाक हेरांक बरें करूंक आमी पेसाडटना देव आमकां बेसावनी भरता. आनी दुसरें जावन आसा त्या देखून सॅक्रिफीस गरजेचो. म्हजे कडेन आसा म्हणून दादोसपण बगच्या की सॅक्रिफीस करणें हेरांक बरें करचें गरजेचें. दुसरो गूण जावन आसा मोग सदांच सेवा दिता. हांगासर पळया जेजू सांगता मोग दयाळ म्हळ्यार दया दाखयता, म्हळ्यार दया दाखयता. सोंसणीक म्हळ्यार बोगसूचें, सतत बोगसूचें, हे सगळी सेवा जावन आसा. एक समुदाय बांदी जाय, एक कुटुंब बांदी जाय तर सेवा गरजेची. दयाळ सगळो दीस म्हजे बायलच कुजनांत काम करना आसा, आज आयतार ती केल्ले रेस्ट दिता, हांव कुजनाक येता म्हणून आमी वचो जाय थोडे फावटी दादल्या मनशांनी. तशेंच बायल मनशांनी आज म्हजो नवरो मस्त गळोन ह्या कश्टांनी आयला, टेन्शनार आसा, कितेंगी कळटा, उलयनासतना वगेत रावल्यार ती एक सेवा. कितेंगी मांड्या उण्यार आसा ती एक सेवा. तशें आमी बरी सेवा दिवंक शिकल्यार, समजोवंक शिकल्यार खंयचें कुटुंब पाड जायत जायना. सगळें कुटुंब बरें जाता. कित्याक म्हळ्यार समजोनी, एकामेकाची जाणवाय आमी वांटून घेतना, बरेंपण वांटून घेतना, सेवा दितना बरें जाता. आनी अकरेचें तिसरें, सेवा जाल्या उपरांत मोग सदांच आपणा विशयांत चिंतिना, बागार मोसोर दवरिना, अन्याय पळोवन संतोश जायना, पूण सता विशयांत चिंता. सत कितें, दोगां मदें झगडें जालें म्हूण चिंत्या, घोव बायलां मदें, हाच्या मदें सत कितें म्हूण चिंता. तर बायलेन उलयल्लें सत जाल्यार जावं दी, वय तें सत उलयलें आसा म्हज्या विशयांत, हांवें तें तिद्दून खाण घेवचें म्हणून मनीस तिद्दून खाण घेता. त्या देखून आमच्या मदें झगडें जावंक पुरो, आमी कॉम्पिटिशनार आसोंक पुरो, पूण सत वळखून घेतल्यार वय ताचें तें चड बरेंपण आसा, हांवें इल्लें होंदवण जिये जाय, तिचें तें चड बरेंपण आसा, हांवें इल्लें होंदवण जिये जाय. तशें आमी होंदवण जियेता आनी थंयसर शांती आनी समाधान येता.
आनी अशें जावच्याक जेजू आशेता देखून आमचे बदें सर्गीचें तें देणे शांती आनी समाधान येवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. Sita Bapa Monam Arpitau Duka Dalam Cibitau Duka Kangi I Bapa Wainundo Duka Betusu Saksam Cakustawam Rasu Gitung Mukum Cakar Sasu Kangi I Papa म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतले विवेक आनी आमच्या कुसुविच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा दयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मानाक केल्ली बेटवणी सोमेस्तांचे सोडवणेक उपकार अशी कर म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय उंसर्गी तुका जय जय. बापा कोरोस तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणे कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावरतासो गोट परगटुया. सुमिया जेजू तुझे मरण आमी समा रमता तुझे पुनः जीवन पोनामी परगटता तुझ्या येण्या आमी अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोवो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्या ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत अंतरलेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फोवो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कारमरिया देवाचे मेळ सांगाती बागेवन जुजे तिचो पती बागेवन धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोवो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमी दिसान दीस जाणवायचे मनशां जावं आनी आमच्या दिसपरत्या जिवितांत देवाचें उतर पाळणं हेरांक देख जावच्याक आमी जेजूची कृपा मागून जेजून शिकयलेले मागणे सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडोनरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय सोम्या पूण तुजे पळय सभेच्या बोवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सव्यासो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिरये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिरये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिरये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर बाग म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी केली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन.
तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय ये जेजू मोजीत राव जेजू मोजीत तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूचे मांस आनी रगत आमी आत्तां सेवलां. ह्या सर्गीच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडींत आमी बोगिसो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय बागार जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचो. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सोम्या हांव वेता तुका अर्घां दिता. तुझे नांव गाता माया मोगार हांव जियेता. उसवाड तुजो पांकय मोचेर आता. सता वाटेन मेटां काडूंक वेता. सोम्या हांव वेता तुका अर्घां दिता. तुझे नांव गाता माया मोगार हांव जियेता. मोगाळ पोत्रा सुवे हांव क्वार मोरया शिरवाती आम